दिवचल पालिका वाठारांत अंदूच्या वर्सा 1000 झाडां लावपाचो पालिकेन हो संकल्प केला। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान आयतारा पालिकेन झाडां लावपाचे मोहिमेची सुरवात केल्या। हावजिंग बोर्ड वाठारांत रोपां लावन ह्या मोहिमेचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुखेल अधिकारी क्लेन मदेरा, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, दीपा शिरगांवकार आणि दीपा पळ तशेंच पालिकेचे कर्मचारी आणि नागरिक हाजीर आशिल्ले। नमस्कार, महामाया रवळनाथ आणि शांतादुर्गी नमस्कार करून आम्ही आयज पर्यावरण दिन म्हणून आम्ही आयच्यान आमच्या हावजिंग बोर्डांच्यान झाडां लावपाक चालू केल्या आणि आमचो चीफ ऑफिसर आणि नगराध्यक्ष हांगा आतां झाडां लायतलो आणि झाडां लावपाक सुरवात करतले। आम्ही अशें केलां की सगळ्या दिवचलेन सिटीन नगरपालिकेन सगळी कडेन झाडां लावपाची टार्गेट दवरलेलें आसा। 1000च्या वयर आमी झाडां लायतले। तशेंच आमचे कडेन 300 झाडां आमी प्लांटाचेर लायतले आणि प्लांट आमचे सोबत ग्रीन करतले अशें आमी हें केलां। आनी पर्यावरण पूरक सगळीं झाडां जीं आसा आयुर्वेदीक दुसरी जी फळांची झाडां आनी फुलांची झाडां सगळे तरेची झाडां लावपाची आमी ध्येय आसा आनी ती आमी टार्गेट करतले।